हो व्हिडिओ हांव कोत्तां देवाक दिन वाचूंक आमच्या सोंपलेल्या पाद्रीगाराक फादर कार्मो मार्टिनाच्या जिविता खातीर तो जायती वर्सां आदीं आमच्या इगोजेंत आसलो. पाद्रीगाराचो पयलो शर्माव आयतारच्या मिसाक जेन्ना हांवें आनी म्हाज्या मामान जो बोमायसान येयलोलो ताणें आयकलो तेन्ना आमी दोगांयनी एकूच उतर म्हटलें, ह्या पाटीचो शर्मा जो आयकता तो खरेंच भाग्यवान जातलो. इट्स लायक सेयींग ग्रेट मायंड्स थिंक अलायक. आनी सप्टेंबराचे 30 तारखेर आमच्या मामाक 3 वर्सां भरलीं मेल्यात आनी दुसरे दिसा ऑक्टोबराचे पयलेर आमचो फादर कार्मो मार्टिन्स बापाच्या घरा परतलो. देवान म्हाका जायती देणी दिल्यात आनी तितून म्हज्याक एक जावन आसलें कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेन पोयट्रीज बरोवपाक. आनी ह्यो पोयट्रीज घेवन हांव पाद्रीगारासून येतालो आनी पाद्रीगारान ते सगळे चॅक केल्या उपरांत सादाचेर छापून हाडटालो. एकदां पाद्रीगारान म्हाका म्हटलें, रॉबिन तुज्यो पोयट्रीज बरयताय तितून थियोलॉजी आसा म्हणून. आनी एक सादो मनीस फकत 10वी शिकल्या थियोलॉजी म्हणटा पळय ती कितें तें आयचो दीस पासून हांव नकळो. पूण देवान दिलेली देणी म्हाका ही म्हजे पोयट्री वरवीं जायतो लोक खोशी जातालो आनी सादयेचोच पयली म्हाजी पोयट्री वाचूंक तयार रावतालो. इतलें की म्हाका पाद्रीनी आनी जे सेमिनारीचो नोवीस जेन्ना आमचे इगोजेन येताले ते पासून म्हणटाले, रॉबिन आमी साद येयलो म्हणटकूच पयली तुजी पोयट्री वाचता आनी उपरांत फादरीचे एडिटोरियल्स वा कितें आहा ते आयकोन जाणाच्या हिसपान तेन्ना आमचे साद गोंया भायर अरावंड 150 कॉपीज वयताल्यो म्हणून. आनी तितूंतलीं जायत्या जाणांनी कॉम्प्लिमेंट्स केल्यात, न्ही डायरेक्टली म्हाका पूण कोण कोण म्हाजे फ्रेंड्स आसले ताणें म्हाका म्हटलां, रॉबिन जाणें आपूण मडगांव आसलो अमक्यान अमक्यान म्हटलें पूण आसन म्हाका कॉम्प्लिमेंट्स येयलेत. बोमायकारां जीं हॉलिडेजांनी हांगा येतालीं तेंच्या लागून कॉम्प्लिमेंट्स मेळ्ळे म्हाका. हू इज दीस रॉबिन, ही रियली रायट्स व्हेरी गूड आर्टिकल्स म्हणून. हे जावन आसा स्पेशल बुलेटीन जुलय 2010 काडलेलीं, ज्या वर्साक वावरडे इस्ट पत्रांत आमच्या फिगोजीच्या ह्या बुलेटिनांक सांत आलेसाच्या सदाक इनाम दिलोलो. आनी ह्या हितून म्हाज्यो 2 पोयट्रीज आसात. म्हणजे पयले पोयट्रीचें नांव जावन आसा कोंगोटींतल्यान कितें बरें येवंक जाता आनी दुसरे पोयट्रीचें नांव जावन आसा पाद्रींक लागून वय पाद्रींक लागून. आतां ही हांव पोयट्री वाचना. कोंगोटींतल्यान कितें बरें येवंक जाता. जेन्ना ह्या आधुनीक काळार कोंगोटचें नांव संवसाराक पिड्यार जालां, हय कोंगोटचें नांव संवसाराक पिड्यार जालां खरें, पूण मनीस हो संवसार पळयता ते नदरेन कोंगोटीक देव पळयना. कोंगोटकारांक वो फिरगोजकारांक देवान पळयली सांत आलेसाच्या सादा वरवीं, देखून देवान तिका वेंचून काडून पुरस्कार फावो केलो वावरड्यांचो इश्ट पत्रा वरवीं. जसो सांत आगोस्तीन कोविडचेर जालो आपल्या आवयच्या मागण्यान 20 वर्सांनी, तेच परी सांत आलेसाच्या सादाक वावराचो फळ मेळ्ळो 20 वर्सांनी. 20 वर्सां आदीं सांत आलेसाचो साद
आसलो 4 ते 5 पानांचो. आज 20 वर्सां उपरांत सांत आलिसाचो साद जाला 24 to 28 पानांचो. पानां सुबेज जाल्यात म्हूण मान वाडोवंक ना सांत आलिसाच्या सादाचो पूण मान वाडलो सांत आलिसाच्या सादाचो कारण कोंगटकारांनी देवाक मोगान पुरगुटलो. देवाक पुरगुटलो पाद्रीगारान सादा वरवीं आपल्या सुरवातीच्या संदेशांतल्यान. देवाक पुरगुटलो फिरगोजकारांनी आपल्याक देवान दिलेल्या बरोवपाच्या देण्यांतल्यान. देवाक पुरगुटलो हेरांनी जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांच्या मिसांत वांटो घेवन सुखान दुखांत. जाल्यार जायतीं जाणां आशून रावलीं सांत आलिसाच्या सादाक भारतांत तशेंच विदेशांत. विदेशांत देवाचें उतर पुरगोट करूंक देवान आपोसोल वेंचून काडले. तांतलो एक बागियून पावलो ताणें देवाचें उतर विदेशांत पुरगुटलें. तो कोवीड तेज जावचे आदीं ताचें मन संवसारी जाणवायेचें आसलें. पूण कोवीड तेज जाल्या उपरांत सांसवाच्या बिया पोरीं ताणें देवाचें उतर पुरगुटलें. आयज सांत आलिसाचो साद एका सांसवाच्या बिया पोरी वाडला. 20 वर्सां आदीं वंपलेलें बी आयज संवसाराक फामाद जाला. गुप्ती मोगान केलोलो वावर देव पळयता म्हूण आयज स्पश्ट जाता. देखून उलो मारता कोंगटकारांक तुमचे उसोकतायेन देवाक वाखाणूंक विसरो नाका. विसरोंक ना देव कोंगटकारांक ह्या आधुनीक काळार. देखून कोंगटकारांनी विसरचें न्हय देवाक ह्या आधुनीक काळार. कोणूय म्हणत कोंगटेंतल्यान कितें बरें जेवंक जाता ह्या आधुनीक काळार. होय, तुजें उत्सूक जिवीत देवाक भेटोय आनी देवाक पदवी आसा कोंगटेक करूंक रोमा उदेंतीचें शार. हांव दुसरी पोयट्री म्हणटा पाद्रींक लागून. होय, पाद्रींक लागून. म्हजो जल्म जालो बॉम्बे पूण वाडलो कोंगटी गोंयांत. मायन पायन नांव रॉबिन दिलें पूण मिडल नेम जोझफ दिलें फादर ब्लेस आमच्या बोंबयच्या पाद्रीगारान. ऑल्टो बॉय आसलो बॉम्बे तसोच ऑल्टो बॉय आसलो कोंगटी इगोजेंत. आल्तारा फाटल्यान देव पाद्री वरवीं ल्हान आसतनाच उलयलो म्हज्या जिवितांत. ल्हान आसतना नॉवीस कसो आल्तारा फाटल्यान देवान म्हाका सांबाळलो. कडकडोन ऑल्टो बॉय कसो हांव मीस आजुदार करतालो. कडकडोन हांव देवाचें उतर वाचतालों. म्हजें कडकडलेलें वाचप पाद्रींक मानूंक ना म्हूण परत वाचूंक लागलो. वाचप रिपीट केलें म्हूण लोजेन हांवें आल्तार सोडलो आनी दुसऱ्या दिसाक थावन लोकां मदीं बसूंक लागलो. देवाक गायन करूंक बरो ताळो दिलोलो म्हूण देवाक दिन वाचतालो. पूण म्हज्या हाय आनी लो पिचाक लागून देवाक शीण कोत्तालो. शीण केलोलो देवाक पूण देव म्हजो शीण घेवन बसलो ना. आयचो दीस पासून म्हाका हाय आनी लो पिचाक लागून गायन सुरू करूंक जायना. पाद्रीक लागून आल्तार सोडून फुडें बसलोलो देवाक बरें दिसोंक ना. देवान म्हाका परत आल्तारा फाटल्यान आयचो दीस पासून बसयला देवाक दिनवासता. दिनवासता देवाक म्हज्या जिवितांत आसलेल्या सगळ्या पाद्री पासत. कारण सगळ्या पाद्री वरवीं जायतें शिंकलो आल्तारा फाटल्यान बसून. एका पाद्रीन म्हाका चिमटो काडलो म्हूण चिंतालो परत आल्तार सोडूंक. त्या पाद्रीचें नांव जावन आसा संपलोलो फादर पिंटू. होय, फादर पिंटून चिमटो काडलेलो तो बऱ्याक पडलो. कारण फादर पिंटूच्या चिमट्या वरवीं देव म्हाका कितें तरी सांगतालो. ऑल्ड बॉयज जावन आसा दुसरे पाद्री अशें तो शर्मावान उलयलो. ही ताची उतरां आयकून हांव देवाच्या आल्ताराचो गुलाम जालो. आल्ताराचो गुलाम जावन
पाद्री वरवीं म्हाका देवान देण्यांनी भरलो. तातूंतलें एक देणें सादार बरोवपाचें हें कोंगटकारां जाणा. म्हजे परी जायत्या कोंगटच्या क्रिस्तांवांक पाद्री वरवीं मिसाळ जाला आसतलो ओकमान, पूण देव जेन्ना करता ओकमान तातूंत देवाचो आसता मास्टर प्लॅन. फिरगोसकारा देवाचो मास्टर प्लॅन जिवितांत स्विकारून बरो वेदी सेवक जावन जिये. कम्फर्ट झोनांतलो भायर सरोन स्पिरिच्युअल डिस्टर्बन्सांत मिसांत वांटो घे. स्पिरिच्युअल डिस्टर्बन्साचें जिवीत जियेशी तुका क्रिस्तांव जावपाचें मोळ कळटलें. आनी पाद्रीक लागून तुज्यान कुमसां जावन जिवीत जिवंक जातलें क्रिस्ताचें. तर उठ, वाजप आनी हेर इगोजेच्या वावरान वांटो घेवन समुदायीक खुशाल जिवीतचे. आनी इतल्यो पोयट्र्यो म्हाज्यो छापिल्ल्यो आसात. थोड्यो पोयट्र्यो आसात प्रॉफेटीक, जंय आदीं कितें हांवें बरयलेलें तें आमच्या कोंगटेंत आनी गोंयांत घडोवन येता. आनी हितूंतल्यान सगळ्यान मेन म्हटल्यार फादर कोंगटेंतलो वेच्या आदीं एक पोयट्री बरयलेली, पयलो शर्माव पाद्रीगाराचो. आनी ती पोयट्री म्हाका तो बूक खंय आहा तो म्हाका मेळ्ळो ना. आनी म्हाका फादरीच्या निमाण्या दिसांनी ताणें बायबल क्लास घेता आसतना जे दोन वस्तू म्हटलेल्यो ताचो म्हाका उगडास येता. एक ताणें म्हटलेलें समुदाय जावन आसा काळीज फिरगोजेचें. आनी दुसरें म्हटलेलें ताणें आख्या संवसारांत फकत 2% लोक आसा तो देवाचें उतर पुरगडटा. तातूंतलो आमचो पाद्रीगार आतां सोंपलो आनी पुरगडणार त्या 2%तलो उणो जालो. तर आमी क्रिस्तांवां कितें करता? फकत मिसाक वेता आनी येता समजोन आमची क्रिस्तांवपणाची ड्युटी काबार जाली म्हणून? केन्ना आमी बायबल वाचतलीं? केन्ना देवाचें आमी उतर पुरगडटलीं? पाद्री सोंपले, कोविडान सोंपले, डेंग्यू फिवरान सोंपले म्हूण आमी वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर, सोशल मिडियांत व्हडलो बोबाव करता. हें दिसता की आमी पाद्रीच्या मोगान आहा म्हणून. आमी पाद्रीच्या मोगान ना. ही पळय बेश्टी वयल्या वयर आमी मेकअप जसो करतात तो वयल्या वयर. तसले फॉलोवर्स देवाक नाका. जाय सिरियस क्रिस्तांव जावया आनी देवाची उतर पुरगड करपाची दर पुरगडणार आमी जावया. आनी शेकी हो व्हिडियो सोंपोवच्या आदीं देवा बापाक आनी एक फावट दिनवासतां फादरीच्या जिविता खातीर आनी ताच्या आत्म्याक देवान स्वर्गीय सूख फावो केलो म्हणून स्वत मानता. आनी ताच्या दुखेज गोरब्याक जे ताच्या पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेंत तांकां हे दुकान वांटो घेवंक तांकां बळ मेळ्ळां म्हणून स्वत मानता. तेच परी आवय बापाय लागीं मागता तेन्ना आमच्या भुरग्यांक पाद्रीपणाचें आपण येता तेन्ना धाडात. आनी सेमिनारीन गेले उपरांत इजी लायफ सोदिनाकात. आतां सगळें इजी लायफ जाला आनी सेमिनारीन गेले म्हणटकूच तेंच्या सुपिरियरांनी कितें म्हटलें म्हणटकूच सोडून मेतात. आनी जें बरेंपण हे जे सेमिनारीस्ट सोडून येतात तांच्या जिवितांत बरेंपण येवपाचें आसलें तें आपल्याच फामिलींत, आपल्याच गोरब्यांत, आपल्या जिवितांत, आमच्याच समाजांत आनीक वायट जावन
आमकांच तें माल पडटा. देखून म्हाका जेन्ना पाद्री चूक करता तेन्ना पाद्रींक भाड्याक घालिनाका.